बेगीनच्यान बेगीन आमी करपाक ताका लायिल्ले आसा. जानेवारी 15 तारीख तो आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन हँड ओवर करतलो. टोटल कॉस्ट अंदाज कितलो आसा? 1.3 करोड सगळो बस. जानेवारी पर्यंत कंप्लीट जातले. जानेवारी पर्यंत कंप्लीट जाले 15 तारीख. आणि कितें कितें आसतलें अशें सांग. तें आतां तुका सांगलें कितें कितें आहा सगळें. हितून जाणटे लोकांक वॉक करपाक वॉकिंग पाथ आसतले, फावंटेन आसतले, इल्युमिनेशन आसतलें, भुरग्यांक खेळपाक चिल्ड्रन प्ले एरिया आसतली आनी स्मॉल फंक्शन म्युन्सिपालिटी किंवा चिल्ड्रन फंक्शन आसले तांकां स्टेज आसतली आणि बाकीचे ज्यो फेसिलिटी ज्यो नॉर्मल जाय वॉच टावर किंवा अनाउन्समेंट सिस्टम सगळें ते आमी मिनिस्टर बरोबर डिस्कस करून नवी सिस्टम आमी हाडटलेच. पण कितें हा जागो कमी आसल्या कारणान आमकां सगळ्यो गोश्टी करपाक मेळना. पण जितल्यो जाय थोडक्या भितर तो बरो दिसपाक जाय आनी भितर चडांत चड सोयी मेळपाक जाय. तेजे भितर भुरग्यांकूय एन्जॉय जावपाक जाय, जाणटेल्यांकूय एन्जॉय जावपाक जाय आनी तरणाटेय एन्जॉय जावपाक जाय. ह्या रितीन पेडण्या तालुक्यांतलो हो गार्डन आमी करपाक पडटा. गार्डन तो एक नामवंत आहा पण तेजे भितर कांय फेसिलिटीज नसलेल्यो. मेंटेनन्स हें मेन आहा. मेंटेनन्सा खातीर परत परत गार्डन वॉश पडटालें आमचें. पण आतां तें मेंटेनन्स धरून आमी तें ब्युटिफिकेशन करपाक पळयतात आनी आतां पर्यंत तरी बरें जाल्लें आहा. ल्हान गार्डन लोकांनी तेजे जाता तितलो बऱ्या रितीन उपयोग करचो हें आमी लोकां कडेन मागतात पेडणेकार.